1 John chapter 4 verse 16. अशें देवाक आमचेर आसलेलो मोग कसलो म्हूण आमी आतां जाणाव आनी ताचेर आमी विश्वास दवरला. देव म्हळ्यार मोग. जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. तुमी देवाचे मंदिर आनी देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडारकन आसा म्हूण तुमी नेणात. John chapter 1 verse 1. वेळा काळा पोरवी सबदू आसुल्लो. सबदू देवा सवे आसुल्लो. सबदू देव जावन आसुल्लो. John chapter 1 verse 14. आनी सबदू मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी कृपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली. John chapter 1 verse 29. दुसऱ्या दिसा आपणा सरशी येतल्या जेजूक पळोवन जुवावन म्हळें, पळया देवाची शेळी संवसाराची पाप करता ती. Luke chapter 1 verse 37. कित्याक देवाक असाध्य जावचे कसलेंच ना. John chapter 6 verse 33. कित्याक जो सर्गीतावन देंवता आनी संवसाराक जीव दिता तोसू देवाचो उंडो. John chapter 6 verse 35. जेजून तांकां सांगलें, हांवूच तो जिविताचो उंडो. म्हजे सरशी येता तो केदीस बुकेवचो ना. म्हाका सत म्हणटा तो केदीस तान येवचो ना. Acts of Apostles chapter 4 verse 12. कित्याक आमकां सोडवून दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव अख्ख्या संवसारांत देवान मनशाक दिल्लें ना. Malachi chapter 3 verse 20. पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्या नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. John chapter 6 verse 47. सतच हांव तुमकां सांगता, जो कोण सत म्हणटा ताका सासनीक जिवीत मेळटा. John chapter 6 verse 51. हांवूच तो सर्गीताव देवोन आयिल्लो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. संवसारात जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो मुजेच मास. John chapter 10 verse 10. चोर येता फकत चोरूंक जिवीशी मारूंक आनी विबाड करूंक. हांव आयला तांकां जिवीत मेळो म्हूण. बरोवन वोमतोच्या मापान ते मेळो म्हूण. Psalm chapter 127 verse 3. भुरगीं सरस्पराचे देणे खुशीचे फळ तांचे दान. John chapter 14 verse 14. तुमी कितेंय म्हजे नवी मागतात जाल्यार हांव ते तुमकां दितलो. जेजूचे असर्याचो नियाळ. John chapter 4 verse 43 to 53. जेजू सरदाराच्या पुताक गूण करता. थंय 2 दीस पाशार करतस जेजू भायर सन गलिलेया गेलो. प्रवाद्याक आपल्या स्वंत गांवान मान ना म्हणून जेजून दाखोवन दिल्ले. तो गलिलेया पावतस तांच्या लोकांन ताका स्वागत दिवन घेतलो. कारण पास्काच्या परबेक जेरुसलेमाक वचून परबेच्या दिसांनी जेजून थंय केल्ले सगळे तांणी देखिल्ले. अशें तो परत्यान गलिलेयाच्या कानान गांवाक आयलो. हांगा ताणें उदकाचो वायन केल्लो. कफरनावान सरकारी कामाचो एक सरदार आसुल्लो. ताचो पूत पिडेन पडिल्लो. जेजू जुदेयांतावन गलिलेयाक आयला म्हणली खबर आयकून सरदार ताचे सरशी गेलो आनी ताणें कफरनावाक येवन मोरोंक लागीं जाल्ल्या आपल्या पुताक बरो करीजे म्हणून ताचे लागीं मागी लागलो. जेजून ताका सांगलें, उणा आनी असर्या पळयले करीत तुमी सतमांचे आसावे. सरदार ताका परती लागलो, सैबा म्हज्या पुतान प्राण करचे आदी तूं ये. जेजू ताका म्हणालो, वोस तुजो पूत वाचतलो. जेजून सांगले उतार सतमानून तो मनीस गेलो. पूण तो वाटेर आसतनाच ताचे साकर ताका मेळोंक आयले आनी खबर दिवन म्हणाले, तुजो पूत जिवो आसा. सरदारान ताचे लागीं विचारले, कितल्या वरार तो सनीन जालो.
ताणे जाप दिली, काल दनपारा सडूनय 1 वरार ताचो ताप सुटलो. तुजो पूत वाचतलो म्हूण जेजून सांगल्या तितल्याच वेळार म्हूण बापायक समजाले. अशें तो आनी ताचे सगळे घराणे जेजूक सतमांतूक पावले. एवकरिस्ताची असर्या नियाळच्या वेळार उसारची जेजूची 10 उतरां. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 35. जेजून तांकां सांगले, हांवसू तो जिविताचो उंडो. म्हजे सृश्टी येता तो केदींच भुकेवचो ना. म्हाका सत म्हणटा तो केदींच ताणें वचो ना. जॉन चॅप्टर 11 वर्स 40. जेजू तिका म्हणालो, तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हूण हांवें तुका सांगलां न्हय. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12. जेजू परत्यान तांचे लेगीत उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. जॉन चॅप्टर 7 वर्स 37. परबेच्या निमाण्या आनी चड दाबाच्या दिसा जेजू उबे रावन व्हडल्या ताळ्यान म्हणालो, कोणीय ताणेला जाल्यार तो म्हजे सरशी येवं आनी पियेवं. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 6. जेजून ताका जाप दिली, हांवच वाट सत आनी जिवीत. म्हजे मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणायच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 11. हांव बरो गवळी बकऱ्या पासत आपलो जीव दिता. मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 27. पूण तेच घडये जेजू तांचे लेगीत उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांवच तो, भिये नाकात. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46. हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला. देखून म्हाका सत मानतलो काळोखांत उरचो ना. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27. समाधान तुमचे ते हांव दवरून वेता, म्हजे समाधान तुमकां दिता. संवसार असले समाधान दिवंक शकना. तुमी कंतकटची सोडा, तुमी भियोवचे नाका. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 1. तुमी कळवळचे न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा आनी मुजेरय विश्वास दवरा.